सगळी आमी एकाय जावया, सगळी आमी लागीं सरया, बऱ्या देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो जागाया, दारोडांतूं कडब दवरया, जिवितांतूं जोरू दवरया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकय, तुज्या राज्यान व्हरून बावय, दारोडांतूं कडब दवरया, जिवितांतूं जोरू दवरया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकय, तुज्या राज्यान व्हरून बावय. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आनी माय मोगा शिवकार आयचे एमिसाक समारंभाक पास्काच्या आठवड्यांतलो बुधवार. देवाक दिनवास ह्या जेजूच्या जिवंतपणाचे देणे खातीर आनी दिनवास हांव देवाक मारिये फेर्नांदीस तशेंच आपलो वाडदीस समारंभात आज एलिसन रेबेलो आनी क्रिस्टल डिसूजा तांकां आनी तशेंच दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज घोराब्यांत रावतल्यांचो बेजिमीत आशिर्वाद त्या घरांनी आसलेल्यांचेर पुनर्जीवन जेजूचो प्रकाश पडूंक, तांकां सगळे तरेचे वायटांतली निवारूंक, तांकां गोठाय आसरो आनी बोड फावो करूंक किरीत एमिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, एमावसाचे शीस उंडो मोडटना जेजूक वळखतात. तो जेजू आयज ह्या वेदीचेर आपल्याकूच मोडून आमकां आमचें जेवण खाण जाता. हे जेजूक आमी वळखूंक आनी ताका आमी दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक आमकांय सुटसुडीत कोर म्हूण मागुया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. एवढो सौभाग्य घेवन सदांच संकवाद मारी सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांत संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या वया सर्ववेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसा तुज्या दोरवे भावाचो आमी तुका वणकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्राक, सोम्यांक देवा देवाचे सेरे तूं संवसाराचे पाप करताय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती
देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक समारंभान वर्सान वरस तूं आमकां संतोश भरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान सोंपोवंक दिवं नाका, बगर आमचो काळजांचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करून देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दाराशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात ते पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून नाका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचे कितेंय तरी मेळटलें म्हणून चिंतून तो आशेन ताचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपये ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे गोड जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत ताचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हणून सगळ्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सवें बसून भीक मागली. तो वच म्हणून तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलेले ते विशीं ते अजापून तोखटाकली. देवाचें उतरें. देवाचें वळखार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोश परीत जावं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोश परीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. वर्जा मदें ताची कोतुबां गाजोवयात. ताका तुमी गितां गायात. किरणाचेर ताची स्तुती करात. ताच्या वचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोश परीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगतात. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोश परीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोश परीत जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतादवानो, ताणें विचून काडलेल्या जकोपाच्या भुरग्यानो, तो सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांचे प्रितिमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोश परीत जावं. 1000 पिणगांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केली. इजाकाक सुपूत घेवंक भास दिली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोश परीत जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोष परीत आनी आनंद बरीत जावया.
सर्वेश्वराचोय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले दोग जाण जेरुसल्याक थावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जे सोगले घडलोले ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे भितरलो बरोबर चलूंक लागलो पूण ताका अडकोना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें जेरुसल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय ह्या उतरांक ताणें म्हणलें कसली खबर तांणी म्हणलें नासरेतकार जेजू विशीं घडला ताची देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पोदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिडायलो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले तितलेंच न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले उजवाडाचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्ल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोले तशें तांकां मेळ्ळें तो मात दिश्टी पडलो ना तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें कितले म्हूण घोडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोले तितलेय सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय मागीर मोयजेजा आनी सगल्या प्रमाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो इतले म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागींशी पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण तांणी पोरातून म्हणलें आमचेशी राव सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो आसलो आनी तो तांचे संगाती रावलो तांच्या संगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका ओळखलो पूण तो तांच्या दोळ्यावेलो नाच जालो तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपताले न्हय आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या संगाता एकवटलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी हांणी तांकां सांगलें सोमी खरेंच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका अडकलो तें सांगलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें आकारणी तुका क्रिस्ता
भणी भावांनो, इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, द रोड टू स्कूल इज लॉंगर दॅन द रोड टू होम. इस्कॉलाक वचपाची वाट लांब, घरा पावच्या रस्त्यावून. म्हाका उगडास आसा, सुपुल्लो भुरगो कसो आमी इस्कॉलाक वेताले चलून फ्रॉम माय होम टू माजोर्दा सेंट एंटनीज हाय स्कूल. आनी इस्कॉलाची गांठ जाताच म्हणजे इस्कॉल सोंपताच हांव आनी म्हजो भाव धांवून परत येताले घरा. दनपारचो वेळ जेवणाक घेवंक जाय आसलें. सो द रोड टू स्कूल वॉज लॉंग दॅन द रोड बॅक होम बिकॉज वी वूड रीच अर्ली. धांवून घरा पावताले. भाव म्हणिनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतली खबर, द रोड टू एमाउस वॉज लॉंग दॅन द रोड टू होम जेरुसलेम where they were all together. एमाउस वेताले ते शीस आमच्या एक एकल्याचें जिवीत तें. आनी काय बरो भाग्यून लुकास खुणायता हें आमच्या एक एकल्याचें जिवीत. रोड टू एमाउस, हांव 2 फावटी ह्या एमाउस घरांत गेलां, जंय जेजू उणो मोडटना तांकां ताणें वळखलो. त्या जाग्यार आतां एक इगोर्ज बांदलेली आसा. एमाउसाक वताना तांची भावना पळयात भाव भयणीनो. दे वर अपसेट, क्रेस्टफॉलन, सॅड, सगळे तरेचे आमच्यांनी तांकां चितारूं येता. रावतालेच ते जेजू सगळ्यांक आमकां सोडयतलो. लोकांचे नदरे मुखार तो प्रवादी जावन आसलो, पूण ताका खुर्सार मारलो काबार सगळे. द वर्स्ट थिंग वॉज, तो जिवन जाला म्हणटात. बायलांनी आमकां भिवयले, ताची कूड ना, ती पोत्तून आयली आनी तोवूय दिश्टी पडलो ना. लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. देर ड्रिम्स, तांची स्वप्नां, तांचे हावेस कितें चिंतताले तितले सगळें खाला पडलें. सो दे वर इन अ वेरी डेस्परेट मूड. विथ ऑल सॅडनेस दे वर गोईंग स्लोली वॉकिंग टू एमाउस. आनी चलतना चलतना काडूक जाता. तांकां उर्बाना. दे आर गोईंग टुवर्ड्स द सनसेट ऑफ देयर लायफ, so to say. Everything is over. They have left everything, all their dreams shattered. They are going back to Emmaus, towards the sunset. आनी थंय वाटेर जेजू तांकां मेळटा. कितें करता जेजू? तांची शेणमळ्ळी काळजां सगळीं निराशी जाल्लीं नवे उर्बेन भरता. तो म्हणटा, पिशे तुमी इतले भरयलेले आसा मेसियास जेजू विशीं, तुमी कांयच मानना. आनी एज ए लिसन टू हिम, ताका आयकत आसतना तांच्या काळजांत एक नवी उर्बा, उमेद भरवंसो येता. आनी जेन्ना ते ताका वळखतात, उणो मोडटा तेन्ना ते धांवी धांवी पोत्तून येतात. खंय येतात पोत्तून? जेरुसल्याक. जेरुसल्याक धांवून येतात ही बरी खबर दिवंक, आमकां जेजू मेळ्ळा. वी हॅव एक्सपिरियन्स द रिजन लॉर्ड. सो दे आर कमिंग टुवर्ड्स द सनरायज ऑफ देयर लायफ, द न्यू जेरुसलेम, नवें घर तांचें. थंयसान ही जेजूची बरी खबर सगळे संवसाराक शिंपडावंक आनी शिंपडूंक ते जबाबदारी आसतले आसले. भाव भयणीनो, आमचेंय जिवीत अशेंच कितें न्हय? आमचेय सगळें जायती निराशीपण, आमचीय जायते फावटी मना काळजांतलीं स्वप्नां सगळीं साकार जायनात, फिस्कुटून वेतात. आमकां जाय ते भाशेन आमचें जिवीत चलना. द रोड टू एमाउस पावन पावना दिसता जिवीत. पूण जेजू आमचे बरोबर. ताणें ह्या शिसांचें जिवीत
नवे उजवाडान बोलले आमी ताचेशी वचूंक जाय. देखून एवरी युकरिस्ट वी डू टू थिंग्स, द ब्रेकिंग ऑफ हीज वर्ड एंड द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड. दोन आल्तार आसात, उतराची मोडणी आनी उंड्याची मोडणी. उतराचे मोडणींतल्यान जेजू आमच्या मना काळजांत जाय तो विश्वास घालता, कुशालकाय घालता. पळयात पयले वाचपान पेद्रू आनी जुआंव त्या भिकाऱ्याक त्या थोंट्याक म्हणटात आमचे लागीं भांगर ना, रुपया ना, कांय ना, आमचे लागीं कितें आहा तें तुमकां दिता आमी. कितें दिता? जेजूच्या नांवान उठ आनी चल. Peter and John सादे, बट वॉट डू दे डू? ह्या मनशाच्या जिवितांत एक नवो आकार हाडटात. जेजूच्या नांवान तुका सांगता उठ आनी चल. तो उठलो आनी चलूंक लागलो. ताच्या जिवितांत नवेपण कोणें दिलें? पेद्रून न्हय, जुआंवान न्हय, जेजून दिलें. देखून तो म्हणटा आमच्या नांवान न्हय. तुमी मागीर आयकतले ताका दोत्तात, तांकां बुडयतात, ते म्हणटात आमी करूंक ना. तें जेजून केला. जेजू नाजरेचे नांवान तो बरो जाला, जाका तुमी खुर्सार मारलो पूण बापान ताका जिवंत केलो. भाव भयणीनो, असली दिशा आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत गरजेची. भोव करून जेन्ना आमच्या जिवितांत शेळमोडां येता, आमच्या जिवितांत जायते तरेचे खुरीस, जायते तरेचे निराशीपण येता, तो जेजू एमाऊस शिसा भाशेन आमचे बाराबर आसा. ओन्ली थिंग इज वी मस्ट एक्सपिरियन्स हिम वॉकिंग विथ अस, गिवींग अस अ न्यू एन्थुजियाजम. आमकां नवी दिशा, नवी उर्बा, नवी उमेद दिता. अहंकार नाका. आय हॅव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हें जैत तुजेंय जातलें. तो जेजू आज आमकां आपल्या उतरान आनी आपल्या जेवणान पोसता. शिसांनी ताका ओळखलो, तशेंच आमी ताका ह्या उंड्याचे मोडणींत ओळखूंक आमकांय भावार्थाची नदर मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावुया. तुज देण्याक फावो जालो. C35 पान 43, C35 पेज 43. तुज देण्याक फावो जालो, तुवें आमकां दिलो. मनशाच्या वावरान गेलो, भेटयता तुका म्हणो. वाखाणी तुका बाबा. दी आमकां भयणी भावांनो, आमचे मुलीदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या तातल्या बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बापा, मनशा कुळाचे सोडवणीची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दयेन मानून घे आनी आमच्या आत्म्यांची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां एमाऊस शिसा भाशेन तुज्या पुताक ओळखूंक आनी ताचें गोवाय जावंक आमकां आदार दी.
आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय असो. तुमचे सवय असो. आमची काळ जाऊ बारूया. आम्ही ती सर्वेश्वराता वापरतो. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयोवश आम्ही करून पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आम्ही तुका वाकणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरते दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नजार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रक्ताची कांस. नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. Jesu melo, Jesu jiवन जालो, Jesu नवें येतलो. बाप्पा जेजूच्या वंदनाचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबान, फिलीप आमचे बेश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमुडीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हांगा वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मृत आमचो आस्कारी, भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. एमावसाच्या शिसांनी उंडो मोडटना जेजू कोडकलो आनी तो तांच्या दोळ्या मुखा वेलो नाच जालो. तांच्या मना काळजान ताच्या उतरान उलपताली देखूनच रात म्हूण पळयनासतना, भिरांत नासतना हे दोगूय शीस जेरुजाल्याक परततात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक जेजू खरेंच जिवंत जाला आनी वाटेर आमकां मेळ्ळा. भावमडीनो हीच खुशालकाय आमच्याय काळजांनी घेवन हे जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे आमी उर्बे बरीत गोवाय जावं. बरोबर जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पदकां बगस, आनीक आमकां तावडेन पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली, सगळे भिरांतींतली, निराशीपणांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखांतांतली वाटाय. कित्याक रचोटकी पदवी आनीक मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावर्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू जाणें एमावस चलतल्या शिसांचे काळजांत नवो बरवंसो घालो. वस्त जेजू ताका तांणी मोडटना उंडो अडकलो. जेजू आयज आमचे काळजांत येता, नवे बरवंशाची कीट उपजोवंक येता. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोंब्यांच्या वेळार आमी गायन गावया. जेजू म्हज्या
D16 पान 5 D16 page 55. 예수 모자 이걸 무서웠고 문장의 사랑 같이 빌구세들이 우리 두제 가리스모와 더림 아까워서 소리는 못 나가 우리 두제 가리스모와 더림 아까워서 소리는 못 나가 다는 부글하랴 모자오면 예수 모제 달고 서가베야 올려 예 예수의 누제 아쇼가라우다 누제 시바에 벗어나가주나 예 예수의 누가 아쇼가라우다 누제 시바에 벗어나가주나 고리바지 두에 미라게 돼 불보라게 예수이 걸어설로 두 예수구 루시오 드리그레사 요래 예수 우리가 찾아보자 두 예수구 루시오 드리그레사 요래 예수 우리가 찾아보자. सगळे उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक तयार कोत्तेल्या दियाक्न बोरिसा पासत मागणे. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो परोब याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनयारीपणांत तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाक्न बोरीस मुनयारी याज्ञीकपणान घेवंक तुवें विचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतां आनी ताचेर तुज्या पवित्रात्म्यांक पाठय म्हूण मागतां. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन शुभ वर्तमान परगटूंक विस्वाशीपणी आनी भोक्तीपणी संस्कार समारंभूंक आनी तांबो नासतना मागणें करून जेजूक तो उदीक चिटकून रावंक बापा बरी खबर परगटलें आत्यार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटोय आनी काळजाचे भोक्तीन याज्ञिकी संस्कारनीक तयार करूंक ताका गोटायेचो आत्मो दी. हे मागणें आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजू नांवी जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, प्राचीत काळांत काळजाच्या उद्रेकांनी कोतकोतीत मागण्यान आनी कुडी आत्म्याचे दळवणेन आमच्या आदल्या पातकी चालीक आमी पाठ केल्या आनी आत्म्यान नितळ जावन पासकांची परब आमी समरमल्या. एमाऊस वाटेर मेळलेल्या शिसांक पुनर्जिवीत जेजू आमी अनुभव आनी ताच्या बळान नवे रोसणेची मुणगे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमचे जिणेंत आमी सांबाळूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयतारा दिसाक परब जेजूची काकुतीची डिवायन मर्सी आमचे इगोजेंत आमी सांजे तेर्स कोत्तले आनीक दोबाजीक परब समारंभ केल्या
3:30 ती 4:30 पवित्र और आनी मीस जातलें दोबाजीक 4:30 रांचेर फादर सेवील आंतांव हो कापुचीन यादनीक आमचे बरोबर आसतलो आनी मिसा उपरांत आमचे पुरसांव आसतलें किरीत जेजूची काकुतीक आमी उलो मारुया आनी जाता जाल्यार आमी एक एकल्याक तुमकां तुमचेंच आनी तुमचे कुटुंबाचें कॉन्सेक्रेशन जेजूची काकुतीच्या परबे दिसा करूंक आमी तुमकां दितले हे मागणें बरे भाशेन ही परब करुया. त्या दिसाक सकाळीं आमच्या ऑल्टर सर्विस डे आमी समारंभता 9:15 तांचे खातीर मीस आनी त्या उपरांत दनपारां तांकां जेवण आसतलें. आज बेजिमेंत आमारावल दुर्गावाडी माशेदाले मरोड जिल्लाले फ्रांजाले मरोड बरे भाशेन ह्या समारंभणेंत वांटो घेवंक वावुरचें. शुक्रारा दीस म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सदां भाशेन सांजे 6 वरांचेर मीस आसतले उपरांत पवित्र और आसतले 8 वरांचेर आमी इगोर्ज धामतले. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ओळखूंक आनी ताचे उर्बेवून परगोटणार जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Per besu cursai